रातचो केलो म्हटलं हां सो काय गोवा फायट कोविड-19 आयज सकाळी फुडें डिजास्टर मॅनेजमेंट मिटींग जो नॅशनल डिजास्टर जो डिक्लेअर केला नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांच्यांनी ताज्या उपरांत आमी सगळे कामांत बिजी उरलेले त्या खातीर स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची जो चेअरमॅन हांव चेअर करता आनी आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर इज द वायस चेअरमॅन फॉर दॅट कमिटी पूर्णता आज सकाळी पूर्ण रिव्ह्यू घेतलो आणि डिजास्टर म्हणून म्हणजे नॅशनल डिजास्टर स्टेट डिजास्टर म्हणून आमी कितें कितें केलां तें सगळें म्हणजे ऑलमोस्ट कोवीड हॉस्पिटल एस्टाब्लिशमेंट पासून पॅथोलॉजी एस्टाब्लिशमेंट पासून ग्रावंड लेवला वयलें काम कितें आसा लेबरच्या खातीर आमी कितें केलां बाकीचे सगळी कडेन जे आमी लेबर कॅम्प घेवपाची डिसिजन्स घेतली हाजेर सगळी कडेन रिव्ह्यू आनी एक्सपेन्सीस कितें कितें जाला एट प्रेजेंट जो एक्सपेन्सीस जाला तो फायनल फिगर तेजी आतां येवंक शकना कारण नॉर्थ गोवा कलेक्टर सावथ गोवा कलेक्टर इवन जो डेप्युटी कलेक्टर्स ज्या जाग्यार आसा ताका आमी सगळ्यांक ऑथॉरिटी दिल्ली आसा की ज्या जाग्या वयलो खर्च ज्या जाग्या वयलो एक्सपेन्सीस त्या जाग्या वयलो तेंच्यांनी करपाचो कारण सगळी कडेन हे लेबर कॅम्प आसात किंवा सगळी कडेन मॅक्झिमम खंय तरी लेबर जे आसा हांकां कॅम्पांतल्यान आमी दवरलेले आसा तेजो एक रिव्ह्यू घेतलो आनी ताज्या उपरांत त्या सगळ्यांनी 14 तारखेच्या उपरांत खंय तरी आपलो सगळो केल्लो एक्सपेन्सीस हो स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडेन तांच्यांनी धाडून दिवचो हाजेर डिसिजन जालें आनी ताज्या उपरांत परत एकदा स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग जी आसा ही परत एक फुडल्या 15 दिसां उपरांत परत जातली परत एकदा सगळो डिटेलान एक्सपेन्सीस आनी ते घेवपा खातीर आमकां लॉकडावन 14 तारखे दीस नॅशनल लॉकडावन सोंपता ताज्या उपरांत डिसिजन कितें घेवची हाज्या खातीर माननीय मोदीजीन सजेशन्स जे आसा पयर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान मागयल्या आनी ताका लागून वी हॅव डिसायडेड टू टेक द कॅबिनेट फाल्यां 11:30 वरांचेर कॅबिनेट आमी डिसायड केल्या आनी त्या कॅबिनेटान एक बाकीची डिसिजन्स आसतलीच बारीक सारीक बट मेन सजेशन्स फ्रॉम ऑल द मिनिस्टर्स की स्टेट ताज्या 14 तारखेच्या उपरांत आमी कितें डिसिजन्स घेवची ही सगळ्यांचो व्यू जो आसा पळय हो कॅबिनेटांतल्यान घेतलो वयतलो आनी म्हणजे आमी स्टेट बॉर्डर सील केल्ली आसात बट ताज्या भायर आमकां कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आनी इन केस नॅशनल लेवला वयल्यान रिलॅक्सेशन दिलें जाल्यार स्टेटींत कशा पद्दतीची लॉकडावन आसची ह्या सगळ्या मंत्र्यांचो व्यू घेवप सगळ्या कॅबिनेट मिनिस्टरांचो व्यू घेवप हाजेर व्यू घेवपा खातीर फाल्यांची कॅबिनेट दवरलेली आसा आनी त्या कॅबिनेटान हो सगळ्यांचो व्यू जो आसा हो ह्या पद्दतीन घेतलो वयतलो नेक्स्ट इजन कालचो तुमचो प्रश्न आशिल्लो पुलीस कवर आसा काय कितें इन्शुरन्साच्या अंडर तर पुलीस फोर्स जो आसा हो सगळो आमचो जो ज्या खातीर कोविड-19च्या टिमी खातीर काम करता तो इन्शुरन्स कवर ही त्या पुलिसूय हांकां सगळ्या जाणांक पुलीस कवर आसा आमी जर पळयत जाल्यार आत्ताच्या घडीक खंयसरूच व्हडलेशे प्रॉब्लेम स्टेटींत दिसून येयना म्हणजे सगळी कडेन वेवस्थीत रित्या आमी पास इश्यू केल्या उपरांत व्हडलो कोणाचो प्रॉब्लेम येना सगळ्यांक जे आपल्या कामा खातीर गरज आसा तेंच्यांनी ऑनलायन पास इश्यू करून सगळ्यांनी पास घेतलेले आसा ताचेर ट्राफीक मुवमेंट आमी जे गुड्स मुवमेंट आसा वेजिटेबल मुवमेंट्स आसा हाजी मुवमेंट स्मूथली जाता जितकी अवेलेबिलिटी स्टेटींत जाय ग्रॉसरी आयटम वेजिटेबल आयटम इवन दो एग्स हेजी सगळ्याची मुवमेंट ही स्टेटींतल्यान वेवस्थीत रित्या जाता आनी मेन डिस्ट्रिक्ट लेवला वयल्यान ती तालुका लेवलाचेर किंवा सकयल ग्रॉसरी शॉपाच्या पर्यंत सुद्दां स्मूथली वता कंप्लेन कोणाच्योच येयना खंयसरूच ग्रॉसरी आयटम शॉर्टेज आसा किंवा खंय मेळना अशी कोणाच कडल्यान कंप्लेन ना खंयच्याच ऑथॉरिटी कडेन आतां व्हडलीशी कंप्लेन येयल्ली आमकां दिसना कारण ज्यो ज्यो गजाली स्ट्रीमलायन जावपाक जाय आसल्यो स्मूथ जावपाक जाय आसल्यो त्यो सगळ्यो ग्रावंड लेवलाच्या पर्यंत सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो स्मूथली जाल्ल्यो आसा सगळ्यात फक्त मेन इश्यू जो आसा आनी आतां पर्यंत गोंयकारा खातीर वीच इज सी फेरर हांव तो सी फेररचो इश्यू म्हणण्या पेक्षा हांव म्हणटलो की जे गोवन फॉरेन कंट्रीन आसा ह्या इश्यू कडेन पळयता आसतना आमी फक्त गोवन म्हणून पळयना तर ऑल इंडियन जे सगळे फॉरेन कंट्रीन आसा तितून सी फेररचो विशय मातसो चड हायलायटेड आसा कारण ते शिपाचेर आसा ताका शिपाचेरूच क्वॉरंटायन करून दवरलेले आसा ह्या इश्यूचेर आज म्हाका आमचो मिनिस्टर बाब फिलीप नेरी रॉड्रिगीस मेळ्ळो आमदार फ्रांसीस सिल्वेर आमदार बाब चर्चिल आल्लेमांव मागीर आमचो क्लेफास डायस आनी बाबाशांत हे सगळे जाण आमचे सालसेतींतले सगळे आमदार हे इश्यू घेवन मुद्दामून आज म्हाजे कडेन आयिल्ले
आनी त्या इशूचेर आमचो बरोच वेळ म्हणजे एक अर्दे पाऊणवर हाजेरूच डिस्कशन जालें की आमी कितें करचें आनी कितें ना. कारण हाजेर सगळ्याचें डिस्कशन जाल्या उपरांत हांवेंनूय तांकां एक्सप्लेन केलें की हांव 2 फावटी पर्सनल ह्या इशूचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयलां. आनी सी फेरर्सूय सुद्दां हे नॉट ओन्ली गोवन सी फेरर आसा अशें ना, ऑल इंडिया लेवलचे सी फेररूय आसा. फॉरेन कंट्रीज जशे ऑल इंडिया लेवलचेर आसा तशेंच आमी म्हणटा की महाराष्ट्रांतले सी फेरर आसतले, गुजरातांतल्यान आसा, कर्नाटकांतल्यान आसा, सगळ्या राज्यांतल्यान सी फेरर्स जे आसा हे भायर आसा. त्या खातीर हांवें पर्सनली लेटरूय बरयलां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक आनी त्या निमित्तान तांकां कळयलाय बी. तांच्यांनी थोडे दीस हाजेर आमकां विचार चालू आसा, हाजेर फायनल डिसिजन जावंक ना. तेजेर फायनल निर्णय कितें तरी थोड्या दिसां भितर. इट इज अ नॅशनल लेवल इशू, इट इज नॉट अ स्टेट लेवल इशू. आमकांय गोंयकार भाव भयणींक कळपाक जाय, कारण हो इशू जो आसा आमी नॅशनल लेवलाचेर रेज केला आनी शेवटी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स तांच्यांनी तांकां परमीट करपाक जाय आनी ताज्या उपरांतूच आमी तांकां गोंयांत हाडपाक शकतले. गोंय सरकार म्हणून आमी सगळी तयारी दवरल्या. म्हणजे आमी फाल्यां जर म्हटलें आसत आमकां क्वॉरंटायन करपा खातीर 14 दीस न्ही तर एक म्हयनो तांकां क्वॉरंटायन करून दवरपाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसतलें आमी सर्च करीत आसा. आतां पर्यंत आमी म्हणजे मोठ्या प्रमाणांत क्वॉरंटायन सेंटर्स खंयची आसतली ती आयडेंटिफाय करीत आसा. वेळ पडली जाल्यार हॉटेल्स रिक्विजिशन करप आनी मोठ्या प्रमाणांत हाजी तयारी जी आसा ही सरकारान दवरल्या. बट निर्णय फायनली सेंट्रल गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय, केंद्र सरकारान घेवपाक जाय. त्या खातीर हांवें तांकांय कळयलें की आमी आमकां खबर आसा की सी फेरर्स जे आसा मोठ्या प्रमाणांत सालसेत आनी इतर भागांतूय सी फेरर आसा किंवा बाकीच्याय हेजो, आनी ते सगळे कन्सिडर करून आमी हेजेर नोडल ऑफिसर अपॉयंट करपाचो ठरयला. आनी मिस्टर एंथोनी डिसोजा जो NRIन ऑलरेडी आसा, जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून काम करता, ताका आमी नोडल ऑफिसर घातला. कारण खंयचोच एखादो सुद्दां गोंयकार भाव हो आमचो थंयसरल्या इंडियन एम्बसीक जर कनेक्ट जायनासतना उरचो न्ही. म्हणून गोंयकार जे हांगासर आसा ताका एड्रेस खबर आसा की तो ह्या शिपाचेर आसा, ह्या कंट्रीन आसा, जाल्यार तेणी एंथोनी कडेन कळोवचो. आनी आमचो सेक्रेटरी फॉर द NRI वीच इज मिस्टर संजय कुमार, ही वील कोऑर्डिनेट वीथ हीम. आनी ते कोऑर्डिनेट करतले जो जॉयंट सेक्रेटरी फॉर द एक्सटर्नल अफेर्स मिस्टर दामू रवी, ही इज इन चार्ज फॉर द COVID-19 टीम ऑफ द फॉरेन रिटर्न्स जे जातले तो इनचार्ज आसा. त्या खातीर संजय कुमार वील बी इन कोऑर्डिनेशन वीथ द दामू रवी. तो डेली बेसिसाचेर जे आमचे कडेन सपोज आतां कोणूय गोंयकार भाव एखाद्या शिपाचेर आसा तेजी इन्फॉर्मेशन थंयच्यान मेळना किंवा थंयसरल्या आमच्या एम्बसीक कळना, इंडियन एम्बसीक, जाल्यार हांगासर जरी कळयलें आसत जाल्यार ही वील कोऑर्डिनेट वीथ द दामू रवी. आनी दामू रवी त्या इंडियन एम्बसी कडेन इन केस ही फॉरेन कंट्रीन आशिल्ल्या इंडियन एम्बसी कडेन सांगतलो की ह्या शिपाचेर अमके सी फेरर आसा, सो डेट टू कोऑर्डिनेट करून तांची डिटेल्स घेवची, तांची चवकशी करची, ते कशें आसा, तांची कंडिशन्स कितें आसा हे करपा खातीर आमी ऑलरेडी जो संजय कुमार आनी एंथोनी वील बी डायरेक्ट नोडल ऑफिसर. जेंका संपर्क करपाक जाय आसा तो NRI ऑफिसानूच आसतलो. सो दे कॅन सेंड मेल, दे कॅन कॉल हीम, दे कॅन पर्सनली मीट हीम. आनी एंथोनी हे सगळे कॉरस्पॉन्डन्स हे डे टू डे बेसिसचेर दिल्ली जॉयंट सेक्रेटरी फॉर ह्या स्पेशल टिमी खातीर अपॉयंट केला, ताका धाडले वयतले. ओके. आमी सर्वे जो आसा हो थोडोसो पोस्टपोन केलो. एक्चुली आमी येता म्हणटलो तो सर्वे आमी 13 तारखेच्यान सुरू करता, बिकॉज गूड फ्रायडे आनी इस्टर हे दोनूय मदीं येताले. आमकां खंयसरूच ते डिस्टर्ब करपाचें नाशिल्ले दोनूय फंक्शन, तेजे आमी पोस्टपोन करता आनी 13 तारखेच्यान सर्वे जो आसा हो सुरू करता. रिगार्डींग द युनिवर्सिटी एग्जाम्स आज हांवें वायस चान्सलर, रजिस्ट्रार, आमचो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, सेक्रेटरी आनी रिप्रेझेंटेटिव्स म्हणजे प्रिंसिपल फोरमाचे प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज युनिवर्सिटी वायस चान्सलरान ही हॅज सजेस्टेड दॅट दे विल कंडक्ट देअर एग्जाम इन द मंथ ऑफ जून. म्हणजे 1 जूनाच्या ऑनवर्ड्स ते कंडक्ट करतले. त्या खातीर वॉट एवर डिसिजन बींग अ युनिवर्सिटी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, दे वील टेक द डिसिजन. दे हॅव गिवन दीस सजेशन्स. फक्त जाल्ल्या सिच्युएशनाचेर तांचें कितें हें हांवें विचारलेलें. सो तांच्यांनी सजेस्ट केला की त्या ती फायनल प्रोग्राम जो कितें आसा म्हणजे 3rd इयराची केन्ना, 1st इयराची सगळे ते प्रोग्राम डिसायड करतले आनी ते ऑलरेडी कळयले वयतले. सो दॅट युनिवर्सिटी जी 1 जूना उपरांत म्हणजे फायनल एग्जाम 3rd इयराची एग्जाम फक्त तांच्यांनी म्हटलां की पयलीं आनी बाकीच्यो मागीर 2nd इयर, 1st इयर ताज्या उपरांत ते रिशेड्यूल जो करपाक जाय फुडल्या एकाडमीक इयरान सुद्दां दे वील टेक द डिसिजन. फक्त एक लेक्चर बेसीस टिचराच्या बाबतींत म्हाका विचारलेलें जे कॉलेज लेवल आनी हायर सेकंडरी लेवलचे सुद्दां आसा. म्हणजे लेक्चर बेसीस टिचर्स काही जाण ऑनलायन लेक्चर हे आतांय घेताले कॉलेज लेवलाचेर.
ऑनलायन घेवपूय चालू आशिल्लें, बट तांकां खंयसरूच तांच्या सॅलरीच्या बाबतींत हें जावचें न्ही. वी हॅव टेकन द डिसिजन लेक्चर बेसीस जे टिचर्स आशिल्ले तांकां तांच्या लेक्चराची टील एप्रील पर्यंतची सॅलरी जी आसा ही दिली वयतली. ओके, रिगार्डींग द प्रोफेशनल कॉलेजीसचो एक विशय उरतालो, म्हणजे आयदर MBBS कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज, परत इंजिनियरींग कॉलेजीस आनी बाकीच्यो सगळ्यो हाचे ऑल इंडिया कावन्सिल्स आसतात सगळ्यांचे, दॅट डिसिजन वील बी टेकन बाय देम. म्हणजे तांच्यांनी डिसिजन घेयसर तांकां रावचें पडटलें, कारण दे आर एफिलेटेड विथ द ऑल इंडिया कावन्सिल्स. सगळ्यो इंजिनियरींग आसूं, आर्किटेक्ट आसूं, सगळ्यो तेंच्या कडेन एफिलेटेड आसल्या कारणान तांच्या डिसिजनाचेर पर्यंत तांकां रावचें पडटलें. सो दॅट म्हाका दिसता तेंच्यांनी तो पर्यंत रावप हें गरजेचें आसा. हे सगळें जाल्या उपरांत आयच्यो स्पेशली म्हणजे आयच्यो ज्यो सगळ्यो कालच्यो टेस्ट आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो टेस्ट नेगेटीव येयल्ल्यो आसा. आमची पुराय हेल्थ टीम अंडर द लिडरशीप ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर, दे आर डुईंग व्हेरी गूड वर्क. बरें काम, खूब बरें काम ते करता. अपडेट्स जे कितें अजुनूय नवीन टॅक्नोलॉजी, नवीन अपडेट्स कितें करपाक जाय इन करस्पॉन्डन्स विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट, आनी त्याच बरोबर बाकीच्या स्टेटींनी कशा पद्दतीन वर्क चल्लां, एडवान्स टॅक्नोलॉजीन किंवा आमकां कितें फेसिलिटीज अवेलेबल करपाक जाय हेजेर सगळे अंडर द लिडरशीप ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर दे आर डुईंग. आनी खरोखरूच आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा हे खूब बरें काम करता. एट प्रेझेंट आमच्यो 7 केसीस जर धरल्यो तांचेर पेशंटूय सगळे खूब बरे आसात, म्हणजे दे आर इम्प्रुवींग, आमी जाका म्हणटा की सेटल्ड आसात. आनी आमकां नक्की खात्री आसा की 7य जाण जे आसा हे पूर्ण रिकवर जातले, आमकां विश्वास आसा. आमची मेडिकल टीम जी कोवीड हॉस्पिटलान काम करता तांचे सगळ्यांचे हांव परत एकदां म्हणजे आभार मानता, आनी खूब बरें काम हे तांच्या कडल्यान जाता. कशें आसा, हे कोवीड-19च्या बाबतींत सगळ्यांचोच बिझनेस लॉस जाल्लो आसा. हांव पर्टिक्युलरली एका दुसऱ्याचो म्हणना, म्हणजे बीग इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मागीर तो पायलट आसतलो, टॅक्सीवाले आसतले, सगळे जाण म्हाका वेगवेगळ्या टॅलिफोनिकली मेल धाडून रिप्रेझेंटेशन दिवन सगळे जाण आपले परीन रिक्वेस्ट करीत आसा की दोतोर तुवें आमचें कितें केलां, CM आमचें कितें केलां. आमकां सगळ्या जाणांक खंय तरी पॅकेज डिक्लेअर करप किंवा सगळ्या जाणांक हें करप आमकां आत्तां तरी शक्य जावचें ना, कारण स्टेटूच ज्या पद्दतीच्या परिस्थितींतल्यान वता त्या खातीर आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता राज्याकूय सरकाराकूय समजून घेवपाक जाय की कठीण प्रसंगांतल्यान, इकॉनॉमीक क्रायसिसांतल्यान सरकारूय ह्या इकॉनॉमीक क्रायसिसांतल्यान वता. त्या खातीर आमकां ज्या जाग्यार जांकां जी मदत दिवप शक्य जातलें तेज्या टायमार आमी तेन्ना विचार करतले. इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी आमी 2 दिसां भितर डिक्लेअर करपाचें आसा. इकॉनॉमीक रिवायव करता आसतना कितें करप ताजेर आमी विचार करता. बट सगळ्या जाणांनी आत्तां खंय तरी स्टेटी कडल्यान पॅकेजीची अपेक्षा करप अशें योग्य न्ही अशें म्हाका दिसता. कारण सगळ्यांनी आतां म्हाका खबर आसा, म्हाका सगळ्यांच्यो भावना कळटा, सगळ्या जाणांक मेजर लॉस जाला हें म्हाका कळटा. बट आतांच्या घडीक तरी म्हणजे मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांच्या सहकार्याची स्टेटीकूय गरज आसा. ताज्या खातीर ह्या बाबतींत आमी सगळ्यांनी सहकार्य जें आसा हें करचें. आयज परत एकदां फिशरीज मिनिस्टराच्या अंडर फिशरीजचें डेलिगेशनूय म्हाका मेळ्ळें की तांचें म्हणणें आहा काही जाण नुस्तें म्हारग विकतात, म्हणजे जें स्टोर करून दवरलां. म्हाका दिसता तेंच्यांनी अशा पद्दतीची एडवांटेज लोकांची घेवची न्ही. खूब जे जाण जे नुस्तेकार डिलर आसतले ह्या संदीचो फायदो उठोवन, म्हणजे गोंयकार आमी जशें म्हणटा नुस्त्या शिवाय गोंयकाराक जायना, ह्या संदीचो फायदो उठोवन तेंच्यांनी नाका जाल्ले रेट लावन नुस्तें विकचें न्ही. हांव परत सांगता, अदरवायज आमकां तेजेरूय बी इन्क्वायरी करची पडटली. अशा पद्दतीचें नुस्तें तेंच्यांनी स्टोर करून दवरलां तेंचेरूय इन्क्वायरी करपाक सरकार फाटीं रावचें ना. परत सांगता, तेंच्यांनी योग्य रेटीनूच तें नुस्तें विकचें. तांचे अजुनूय डिमांड आहा की तेंच्यो बोटी भायर गेल्ल्यो आसल्यो, ज्यो खूब दीस भायर उरल्या, एटलीस्ट परमीट करचें म्हटलां तेंच्यांनी. हांव आयज सांजच्या मिटिंगेन जी आमची स्टेट लेवल कॉर्डिनेशनची मिटींग आसा सांजची, तितून डिस्कस केल्या उपरांत तांकां फाल्यां पर्यंत कळयता म्हटल्यार एटलीस्ट खूब दीस ते ट्रॉलर खूब दीस भायर आसा, म्हणजे हाडला तें तरी नुस्तें आमकां खाली करून दिवचें अशें तेंचें म्हणणें आहा. ताजेर निर्णय जो आसा आयज सांजचो पर्यंत सांजेच्या मिटिंगेन ताजेर निर्णय जातलो. कारण शेवटी आमकां प्रत्येक डिसिजन जें आसा हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हांकांय कळोवचें पडटा. इन कॉर्डिनेशन विथ देम आमी सगळे निर्णय जे आसा हे धाडीत आसता. त्या खातीर आयचे बाबतींत सांगता आसतना हे सगळे निर्णय, सगळ्यांचें सहकार्य अजून थोडे दीस आमकां लॉकडावनान सहकार्य करप गरजेचें आसा. आनी 14 तारखेच्या उपरांत जे निर्णय जातले ते आमी 13 तारखे दीस म्हटलं की आमी डिक्लेअर करतले.
फायनल सेंट्रल गायडलायन येयल्या उपरांतूच आमकां डिक्लेअर करपाक जातलें. बट गोंयकारांनी जें सहकार्य दिलां हाज्याय फुडें उरलेले 14 तारखेपर्यंत सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. सगळ्यांनी सहकार्य अशाच पद्दतीत करचें जेणे करून आमकां आमी बऱ्या पद्दतीत आमकां कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावंक ना तें जावचें न्ही हें सहकार्य सगळ्यां कडल्यान अपेक्षीत आसा. थँक्यू. सिव्हील इन्स्पेक्टर आमचे आसा जेंचेर कंप्लेनी आयल्या तेंचेर आमी एक्टूय जाल्या. त्या खातीर सिव्हील इन्स्पेक्टर ऑलरेडी मार्केटान भोंवता. फिशरीजच्या बाबतींत हांव फिशरीज डिपार्टमेंटाक सांगता कशें आसा जेच्यो कंप्लेनी जाता त्यो म्हाका डिक्लेअर करपाच्यो ना. आयज 10 जाणांक धरले 5 जाणांक धरले बट सिव्हील इन्स्पेक्टर ऑलरेडी भोंवता आनी काही जाणांचेर कंप्लेनी जाल्याय बी ऑलरेडी. त्यो कशें आसा डायरेक्टर ऑफ बरेच दीस त्यो बंद आशिल्ल्यो त्या खातीर त्या सोसायटीक आनी त्यो गाडयो हांवें डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंटाक सांगलां की ताजेरूय त्या पद्दतीन आमकां इन फ्युचर सुद्दां म्हणजे नुस्त्याच्या रेटाचेर खंय तरी कंट्रोल दवरपाक जाय नाल्यार काही दलाल जे आहा पळय ते अननेसेसरी मोठे जातात. सांगलें मरे तुका MHA इज नॉट गिवींग द परमिशन. आमी परमिशन मागलेलें नॅशनलायज बँक ओपन केल्या खरें म्हणजे कॉपरेटिव्ह ओपन करपाक जाय अशें आमकांय दिसतालें कारण आर्थीक वेव्हार ग्रामीण भागांतल्यान ह्या सोसायटींतल्यान जातालो बट MHAन परमीट करूंक ना आमकां. तांच्या लेवलाचेर तांच्यांनी कितें तरी एक डिसिजन घेवन ते तो टायमींग कितें करचें अशें म्हाका आमी होम डिलिव्हरी फिशाची अलाउड म्हटलें कारण फिशींग एक्टिविटीच्या बाबतींत फिशींग सेल जो आसा पळय न्ही पळयला काही जाण परमिशन घेवन विकतात. अजून डिसिजन जे आसा हे 13 तारखे दीस डिसिजन जातलें हांवें अशें म्हटलां त्या खातीर तेजो निर्णय हो 13 तारखे दीस जातलो. फाल्यां कॅबिनेटान वेगवेगळी सजेशन्स घेतली बट फाल्यां आमी सजेशन्स घेवन आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन प्रायम मिनिस्टरा कडेन धाडून दितले. निर्णय सगळ्या डिसिजनाचेर फाल्यां जावचो ना. फाल्यां सजेशन्स तेंचो व्हीव सगळ्या कॅबिनेटाचो कळपा खातीर फाल्यां आपली मिटींग आसा. सीमेनची फॅमिलीन कॉन्टॅक्ट करूं येता बाबा ते खंय आसा खंयच्या शिपाचेर आसा सगळे सीमेन कॉन्टॅक्ट करूंक पावचे ना बट तेज्या फॅमिलीनी कॉर्डिनेट करूं येता. जर आमकां कळ्ळें पर्टिक्युलर शिपीर आसा जाल्यार त्या शिपीक आमच्या त्या इंडियन एम्बसीक सांगून थंयसर कॉर्डिनेट करप सोंपें जातलें. हांव आयज तेजे रिपोर्ट घेवपाक पावूंक ना. हांव रिव्यू घेवपाक बाकीच्या मिटिंगांनी बिजी उरलो. करूं येता कम्युनिकेट न्ही न्ही. एक गजाल कशी आसा आतां शिपींग कळ्ळें म्हाका एक गजाल सांगता दे गोंयान आहा तें एसोसिएशन न्ही they have their association at a national level आणि आमचो एंथोनी जो आसा पळय न्ही हो तेंच्या कॉर्डिनेशनान आसा कितले आसा आमी तोय रिकॉर्ड सांगला म्हणजे आमी हें कित्याक म्हटलां शेवटी फॅमिलीकूय दिसता आपूण कोणाक तरी सांगचें. आमी म्हणजे टोटल गोवन भायर कितले आसा पळय जो खंयच्यान जो जो डाटा मेळटा म्हणजे आतां तुवें जशें म्हटलें सी फेरर एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवलाचेर आसा तेंच्या कडेन आमी संपर्कांत आसा. मायनिंग डिपेंडंट आहा पळय गारबा तेंच्यांनी हॉर्टिकल्चर स्टार्ट केल्लें म्हणजे आयज प्रॉब्लम जाता ते हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान जी मिरसांगो आसता टर्म्स ऑफ ग्रीन चिली ते उखलतात ते बंद केला तेंचे कित्याक जाता माग हांव विचारता मरे कित्याक बंद केला तें हांव उखलूंक लायता. भायल्यान हाडच्या पेक्षा आमच्यो घेवपाच्यो न्ही. हांवें ऑलवेज सांगलां आमी फाटले फाटले जाले 5 टन जाले ते 5 टनाच्या ऐवजी 5 टन आतां पर्यंत घेताले म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तो तेज्यो कित्याक घेवंक ना तें हांव विचारता. हांवें सांगलें घे म्हणून ऑफकोर्स करपाक जाय. आमचो प्रयत्न हा 3 दिसांनी कदाचित 4 दीस 5 दीस लागता एखादो दुसरो दीस चड लागतलो पण आमचो प्रयत्न हा तो विदीन दॅट पिरियड तो कमी करचो कंप्लीट. ना तारीख डिसायड करता आसतना गुड फ्रायडे आनी इस्टराचो विचार जो आहा पळय न्ही वो जालो ना. मागीर पटकन आमच्या लक्षान आयलें की गुड फ्रायडे आनी इस्टर आसा म्हणून अशें. सेंट्रल गायडलायनूच आसा ती. थोडे आमकां आमचे जर इन्कम आमचे लायव्हलीहूड जर त्या रेंटाचेर डिपेंड ना जाल्यार आमी कितें करप. आतां आमी कशें आसा सांगता जेन्ना सेंट्रल गायडलायन आसा पळय न्ही ती फॉलो करची ही सगळ्यांक सांगलेली आसा.
शेवटी आम्ही 12 म्हयन्याचे भाडें घेता न्हू एखाद्या म्हयन्याचे भाडें सुटलें जाल्यार आमचें खंय तरी आमी शेवटी कशें पळय फुडलोय मनीस त्रासान पडला इतके दीस जाल्यार ताका आमी सहकार्य करपाक जाय इन्कम आहा तेणी भाडें करपाक जाय आं ते वॉटेवर तेंच्या मदलें म्युच्युअल अंडरस्टँडींग जावन तेंच्यान करूं येता न्ही सेम वे मागीर बारीक बारीक शॉपवाले आहा पळय जे एसेन्शियल सर्विसीसान येना मोबायल कार्ड किंवा मोबायल तसली बारीक बारीक शॉप हे पळय पर्टिक्युलरली आमी प्रत्येक सरकार कशें आसा प्रत्येकाच्या निर्णयान भितर वयचें ना बट आमी सेंट्रल गायडलायनी फॉलो करची जनरली म्हणजे जेणे करून सगळ्या जाणांक कोणाकूच त्रास जावचो न्ही आमी एक ती ओवरऑल फॉलो करची अशें सगळ्यां कडेन सांगता थँक्यू आयज मोबायल घाना आयज जावचें न्हू रे राव पयलीं पळयता कितें आसा चल बरें चल्ले बेगीन हय तें बरें आनी मागीर वावर दिता हे हिंदीन आमच्या आडकळटा ना रे तुमच्या वांगडा उलयतना गोवा फाइट कोविड-19 के आज हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग हो गई है और इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मेरे साथ में हमारी वाइस चेयरमैन ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैडम जेनिफर मोंसेरात द रेवेन्यू मिनिस्टर वो भी थी पूरे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कमेटी थी उन्होंने हमने आज तक जो डिज़ास्टर में कोविड-19 के लिए जो जो कुछ काम हुआ है उसके बारे में डिस्कशन हुआ जो एक्सपेंसेस हुआ है उसी सभी के बारे में डिस्कशन हुआ और आगे हमें एक्सपेंसेस क्या क्या करना है डेप्यूटी कलेक्टर लेवल तक सभी के लिए जो हमने राइट्स दिए हैं इनके बारे में फिर से एक बार डिस्कशन हुआ कितने लेबर को हम खाना खिला रहे हैं कहाँ लेबर कैंप लगा रहे हैं लेबर कैंप में उनके फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं और डिज़ास्टर में बाकी बाद में के डिसीजन क्या लेने वाले हैं इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ और इसके बाद में 15 दिन के बाद फिर एक बार हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग लेके बाकी जो जो कुछ एक्सपेंसेस और बाकी सब कुछ हुआ उसको अप्रूवल देने की बात हो गई। द सेकेंड वी आर टेकिंग द कैबिनेट मीटिंग कल हम 11:30 बजे की कैबिनेट रखी है उन कैबिनेट में हमें लॉकडाउन के बारे में सब कुछ डिस्कशन करना है और लॉकडाउन के बाद स्टेट में किस स्थिति से हम आगे बढ़ेंगे हमारे बॉर्डर सीलिंग रहने दो या बाकी सब कुछ वक्त के बारे में डिस्कशन करके सभी की सजेशंस लेके हमें सजेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी है उसी के बारे में भी डिस्कशन होगा और जो एट प्रेजेंट जो लॉकडाउन चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन कल के कैबिनेट में होने वाला है। वी आर गिविंग द इंश्योरेंस फॉर द पुलिस इंश्योरेंस कवर फॉर आवर पुलिस पर्सनल्स ऑल्सो जो पुलिस डिपार्टमेंट के सभी जो पुलिस कांस्टेबल्स काम कर रहे हैं इनके लिए भी हम ये पूरा इंश्योरेंस कवर देने वाले हैं। अभी एट प्रेजेंट तो स्टेट में ज़्यादा कुछ इश्यूज नहीं है ट्रैफिक मूवमेंट्स या बाहर से जो गुड्स आ रहे हैं वो अच्छी तरह से स्मूथ ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। मुझे लगता है ग्राउंड लेवल तक सभी के लिए ग्रॉसरी आइटम मेडिकल आइटम सब कुछ अच्छी तरह से सभी को मिल रहा है। ओनली द इशू है स्टेट में विद द सी फेरर्स और जो फॉरेन कंट्री में है इसके लिए आज मुझे हमारे मिनिस्टर फिलिप नेरी हमारे चचिल आलेमो एक्स चीफ मिनिस्टर बाद में बाबा शन हमारे क्लाफास डायसो एंड फ्रांसिस सिल्वेरा इनका पूरा डेलीगेशन आज मेरे साथ में आके आधा घंटा इनका डिस्कशन हुआ और उनके डिस्कशन में मैंने उन्हें बता दिया कि मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में चिट्ठी भी लिखी है और इसके बारे में 2 बार डिस्कशन हो गया है। तो इसी भी जो कुछ है इसके लिए हमने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया है मिस्टर एंटोनी डिसोजा बोल के हमारे जो NRI का जॉइंट सेक्रेटरी है उनको हमने नोडल ऑफिसर डाला है और सेक्रेटरी फॉर द NRI और मिस्टर संजय कुमार ही विल बी द कोऑर्डिनेटिंग विद द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स जो कोविड-19 के लिए जो स्पेशल ऑफिसर जो अपॉइंट किया है इसके लिए हम वो डे टू डे बेसिस पे कोऑर्डिनेट करेगा। जितने सारे फॉरेनर्स और जितने सारे सी फेरर्स गोवा के जो बाहर है इनके लिए उनको वापस लाने के लिए जो कुछ इन्हें कॉरेस्पॉन्डेंस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट से ये दोनों लोग उनसे कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। सर्वे के बारे में हम सर्वे 13 से सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं हाउस टू हाउस सर्वे जो करना है 13 के बाद ये सर्वे स्टार्ट होने वाले हैं। रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आज गोवा यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर रजिस्ट्रार इनके साथ में सभी के साथ मीटिंग होने के बाद जो गोवा यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन है उनके एग्ज़ाम्स जो हैं यानी 3rd ईयर से लेके बाकी सब एग्ज़ाम 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। वो एकेडमिक ईयर में भी थोड़ा बहुत जो चेंजेस करना है बीइंग एटोनमस बॉडी
दे विल टेक द डिसीजन, गोवा यूनिवर्सिटी विल टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोफेशनल कॉलेजेस। उनके बारे में प्रोफेशनल कॉलेजेस ने अभी तक डिसीजन कुछ नहीं लिया है, लेकिन उनका डिसीजन वो ऑल इंडिया काउंसिल होने के वास्ते जो ऑल इंडिया काउंसिल का उनका डिसीजन हो जाएगा, उसी के बारे में जो कुछ फाइनल करना है वो हो जाएगा। आज फिर से एक बार जो लैब में सभी टेस्ट थे, सभी टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं। हमने वापस से रैपिड टेस्ट फोंडा, जिलो और जीएमसी में स्टार्ट कर दिए हैं। उनके रिपोर्ट्स आज शाम तक मिल जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से सभी लोगों का सहकार्य यानी लॉकडाउन के लिए मिल रहा है। मेरी विनती इतनी है सभी लोगों को कि वापस से एक बार फिर से वही लॉकडाउन का सहकार्य 14 तक वैसा ही सहकार्य रहे, ये मेरी सबसे विनती है। सिर्फ एक ही बात थी, जो आज फिशरीज मिनिस्टर वापस से मुझे डेलीगेशन के साथ मिले, जो फ़िश लेके बोट आए हैं उनका फ़िश यानी लेने की बात थी, वही वो फ़िश के बारे में हम आज शाम के मीटिंग में डिसाइड करेंगे। सिर्फ बस उतना ही था। बाकी सभी से बहुत अच्छा सहकार्य सभी लोगों से लॉकडाउन के लिए मिल रहा है और गोवा स्मूथली सभी अच्छी तरह से फंक्शनिंग हो रहा है। थैंक यू। कितना केसेस एट प्रेजेंटली जो 7 केसेस पॉजिटिव हैं वही 7 केसेस है। 6 केसेस जो बाहर से आए हैं, फॉरेन कंट्री से आए हैं, और ओनली द 1 केस विच इज़ एक का ब्रदर विच इज़ ट्रांसमिटेड, वो पॉजिटिव है बस। सर लॉट ऑफ स्टेट अदर स्टेट लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉकडाउन वो एक्सटेंड करो बोलकर, आपको क्या लगता है सर गोवा गवर्नमेंट? कल हमारी जो कैबिनेट है उसमें हम सभी के सजेशंस लेंगे और हमारी पूरी सजेशंस हम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे। अकॉर्डिंग टू डैट वी विल टेक द डिसीजन। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कुछ गाइडलाइन है उनके हिसाब से हम 13 तारीख को डिसीजन लेने वाले हैं। आप एक डॉक्टर है, आपका क्या कहना है? मेरा वैयक्तिक कहना ठीक, सब कुछ ठीक है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द सेंट्रल गाइडलाइन एंड आवर कैबिनेट डिसीजन। अकॉर्डिंग टू डैट विल टेक द डिसीजन। सर ये लॉकडाउन हुआ ना सर, उसमें गोवा गवर्नमेंट फाइनेंशियली और रेवेन्यू कितना % डाउन हुआ रहेगा सर? इस लॉकडाउन के वजह से तो फाइनेंशियल बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस तो गवर्नमेंट के रहे हैं। इसके ऊपर हमने सेपरेट से 2 कमेटी बिठाई है। द एक कमेटी एट प्रेजेंट हमें रेवेन्यू कितना लॉस हुआ उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारी इंटरनल कमेटी है जो वर्क कर रही है। और द फाइनेंशियल रिव्यू कमेटी के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड, इधर इंडस्ट्री फील्ड, टूरिज्म फील्ड, सभी फील्ड से, बैंकिंग फील्ड, सभी से हम एक्सपर्ट लेके उनके साथ में उनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। उसके बाद में भी हम कह सकते हैं। थैंक यू। नाही पोलिसांना कवर अरे तू सोबतच लायले तुझ्या पुढे उपाय ना रे बाबा। सर पहिला ब्रीफिंग कितना वाजता मागे